Second Chronicle chapter 7 verse 14. दुसरो इतिहास 7वा विसूर वडी 14. म्हजें नांव दिल्ली म्हजी परसा आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार आनी म्हजें मुखामोळ सोदून आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दीत तेन्ना हांव सर्गांतां तुजें मागणें आयकतलों आनी तिची पातकां भोगशितलों. हांव तांच्या देसाक रोगतांतलो मेकळो कोत्तलो. म्हजें नांव दिल्ली म्हजी परसा आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार म्हजें मुखामोळ सोदून आपल्यो वाटो खोट्यो संवयो सोडून दीन तेन्ना हांव सर्गार तावन तुजें मागणें आयकतलों आनी तिची पातकां भोगशितलों. हांव तांच्या देसाक रोगतांतलो मेकळो करतलों. सर्विस्परास आसनीचे देवा, ह्या वेळार तुज्या नांवान भारत देशा खातीर तुज्या पांयाशी आमी आसा. जी भारतान पिडा आसा, जे भारत मातेचेर वरिश्ट आयिल्लें आसा तें तुका समर्पूंक आनी हो भारत देश तुज्या पांयाशी आनीक पावडी दवरूंक दोनूय ह्या वेळार तुजे मुखार तुजे सामकार तुजे पांय पडूंक आमी आसा. किरभशीन म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा, भारतांतली एक एक राष्ट्र एक एक राज तुज्या पांयाशी दवरता. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि वेस्ट बेंगॉल. हे 28 राज्यां तातूंत रावता ती भावां आनी भयणां, तातूंत आसा ती दोतोर नर्सी हॉस्पिटलां पवित्र कर दुनिया. तशी आमची इंडियन टेरिटरी आसा ती तुका भेटयता. अंदमान आनी निकोबार आयलंड, चंदीगड, दादर नगर हवेली, दमाम आनी दीव, दिल्ली, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, लक्षद्वीप आनी पुंडुचेरी ही युनियन टेरिटरी
तुझ्या पांयशी दवरता. तातूंत लोक जे येता ते लोकांक तुका समर्पिता. जे भासो उलयता, जे कल्चर संस्कृती आसा, जी जेवण खाण आनी जी परंपरा आसा, तूं तिचो रोसणार दुनिया. हे सगळ्या चीफ मिनिस्टर आसात, एडमिनिस्ट्रेटीव आसात, गव्हर्नर आसात, MLA आसात, प्रायम मिनिस्टर आसा, प्रेसिडेंट आसा, कॅबिनेट मिनिस्टर आसा, तांची काकूत कर. आमच्या जिवितान आयिल्लें खोटेपण वळखून घेवंक आमकां शिकय. हजारांनी मिलियन्स आनी क्रोर्स आमी देव केल्यात. ते देवाच्यान आमी केल्ले देवाच्यान आमकां सोडून दिवंक जायना. पूण तूं एकूच देव स्वर्ग आनी संवसारचो दोनी. तुजे भायर आमकां आनीक देव ना. We cannot create God. God created us. God created us to worship Him, to love Him, to serve Him, and to be with Him forever and ever. Amen. आमच्यांनी देवाक रचूंक जायना. आमच्यांनी देव करूंक जायना. पूण देवान आमकां केल्यात. ताका बुजूंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताचे बरी सासणेच्या सासणाक रावूंक. दुनियाच्या दुनिया आख्खो भारत देश, हे भारत देशाची पाळां मुळां आनी सगळीं रोसणां हे वेळार तुज्या पांयशी दवरून तुका नमान करता. पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गावो. पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गावो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळो. पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गावो. पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गावो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळो. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी वो. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी वो. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोय. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोय. संवसारान दुसरे लार्जस्ट पॉप्युलेशन लोकसंख्या हे भारतान आसा. आनी तूं दुनिया रोसना तुजे विणय भारत देश जिवंक शकना. तुजे विणय दुनिया हे भारत देशाक थारण ना. भारत देशाची बोट दर्यान बुडटा. कोरोनाच्या दुयेंसान बुडटा. अशें संवसारची राष्ट्रां आपलो हुस्को दाखयतात. दुनिया तुजोय हुस्को, तुजोय मोग हे भारत देशाचेर.
ये पोरजीची काकूत कर दुनिया. Matthew chapter 8 verse 23 to 27. तुझ्या सिसांची बोट तुझे उतार घोडे मानून घेतले ना. तुझे सेवकांची याज्ञिकांक पिडापीड दिल्या. जो पयलो सीस थॉमस भारतान आयिल्लो 52 AD. तुजो मोग ह्या देशाक, तुझें उतर ह्या देशाक, तुजो उजवाड ह्या देशाक, तुजी काकूत ह्या देशाक, तुजी पदवी आनी सोबती ह्या देशान पावूं तुझ्या आपोस्लाक थॉमसाक तुवें हांगा पाठयलो. तो मेरेन ही पोरसा तुझ्या पावलांनी चलता. काकलूत कोर सगळ्या भाग्यवंतांनो भारत देशा खातीर काकलूत करात. ह्या देशाच्या मरून गेल्ल्या जी स्वर्गार आसात देवाचे रूप पळयतात आमचे खातीर विनंती करात. सांत फ्रांसीस शावेर, सांत सुजेवाज, सांत आल्फोन्सिया, सांत मादर ट्रेसा विनंती कर मादर ट्रेसा जे दूख तुवें पळयलें आनी हे दुखान जेजूचो मोग, जेजूचें मोगसणें, जेजूचें काळीज वांटूंक तूं वावुरली. विनंती कर आमचे पासत जेजू लागीं विनंती कर. पाक भारत देश सुटका दी. रागांतली आमचे हात रक्तान भरले नितळ कर. आमचे खोटे वाट ओळखून घेवंक बरें मन दी. आनी सगळे आमचे पोरजेक दुनिया तुजे काकुतीन भर. पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गाऊन, पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गाऊन. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळून. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळून. पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गाऊन, पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गाऊन. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळून. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळून. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड.
म्हज्या मोगाळ मोगाळ भारतीय नागरिकांनो, भारतान रावतल्यांनो आनी दुसऱ्या दुसऱ्या देशांनी रावतल्यांनो, भारत देश व्हडल्यांतले व्हडले सुनामीक सांपडला आनी एक वरिश्ट भारत देशाचेर आयला. कोणाची चूक, कोण गुन्यांवकारी हे हांव म्हणूंक सोदिना, पूण आयज भारत देशा खातीर मागूंक भारतीय नागरिकांक आनीक जोडीमुडीशी पडलेल्या आमच्या भावा भयणांक एक विनंती करता. भावांनो आनी भयणो, हाणें अशें केलें, ताणें तशें केलें म्हणपाक सोंपें. भारतान अशें कित्याक करूंक जाय आसलें, तशें कित्याक करूंक ना हें म्हणपाक सोंपें. म्हज्या मोगाळ भावनां आनी भयणो, अशे वेळार आमकां देवाचें उतर कितें सांगता, देवाचें उतर घेवन आमी फुडें वचुया. अशेंच तिमोथाक घडलें, सगळ्या उत्साबळाक सांपडलें, सगळ्या आकांताक सांपडलें. कितें करूं, खंय वचूं, कोणाक उलो मारूं, अशे वेळार भाग्यून पावलो तिमोथाक बरयली पयली चीट, चॅप्टर 2 verse 1 and 2 अशें म्हणटा, मागणें करात, तुमची मागणी देवा मुखार दवरात, सगळ्या खातीर मागात, देवान दिल्ल्या बरेपणा खातीर देवाची तुस करात, तुमच्या राजां खातीर मागात, जांच्या हातान तुमी जबाबदारी दिल्या तांचे खातीर मागात, तुमी शांतीन जियात, भाग्यवनपणान जियात, एकामेकाच्या बरेपणा खातीर जियात. आयज भाग्यवन पावलून ही कांय शेंकड्या आदीं सांगली उतरां तुका आनी म्हाका उलो करता. भारत देशा खातीर मागूं, भारतीय नागरिकां खातीर हो देश देवाच्या पांयां सरशी दवरूं, देशान दिल्ले बरेपणा खातीर देवाची तुस आनी वाखाणी करून सगळ्या मनशांचो एकूच रोसनार, त्या रोसनाराक उलो करूं. आमी निवडून दिल्ल्या फुडाऱ्यां खातीर मागूंक, जांच्या हातांनी आमी आमची जबाबदारी, जांच्या हातांनी आमचे हक आमी दिल्ले आसात तांचे खातीर मागूंक. आनी अशें शांतीन सोंसणी खायेन एकामेकाच्या बरेपणान आनी पवित्रायेन जिवंक आमकां आयज पयलो उलो. हो उलो दुनिया तुज्या पांयाशी दवरता. आनी हे वेळार भारत देशाक दुनिया बोगूस बोगसणे दी म्हूण तुजे लागीं मागता. पयलो पाप साहेब, द फर्स्ट पोप पिटर, हे खारवितो, व्हडलें शिकप नासलो, घडये व्हडली ताका जाणवाय नासली, पूण तुवें जाणवायेन ताका बोल्लो. आनी असो भाग्यून पेद्रू पयलो पाप साहेब जावन ताणें त्या काळार पवित्र सभेक चलयली. एकामेका सभेक कशें जिवचें हें शिकयलें. तोच पाप साहेब फर्स्ट पिटर चॅप्टर 2 verse 17 अशें म्हणटा, एकामेकाक मानान लेखात, दुसऱ्या मनशाक आपलो भाव आनी भयण कशी वागची, मनशाक मान दिवचो. लव द फॅमिली ऑफ बिलिवर्स. आमी सगळीं भावार्थी देवाची पोरसां, देवाची बिरांतीन देवाक मान दिवन तुमच्या उदिखऱ्यांकूय मान दियात. आख्खो संवसार देवाचें एक घर, वासुदेव कुटुंब
आख्खो संवसार एक एक घर एक फामील अशें शिकयता. देवा हे वेळार भावनान भयणो, आयज आमच्या वडिलांक मान दिवंक, आयज ह्या वडिलांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले पोरचीक चलूंक तांकांच आमी देवाक उबारून म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबानो आनी भयणीनो, आमी निवडून दिल्ले पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायतीचे मेंबर, MLAs, MPs, मेंबर ऑफ पार्लमेंट आमी निवडून दिल्ले ते. आमी निवडून दिल्ल्या आमची जबाबदारी तांच्या हातान दिल्या. ही जबाबदारी बरी भाशेन पाळूंक तांचे खातीर निवडून दिल्ल्यांनी मागूंक गरजेची. आयज आमी तांचे खातीर मागूना. वी आर जस्ट कर्सिंग देम एवरी मोमेंट एंड एवरी डे. बट एज अ ह्युमन बीइंग दे नीड्स आवर प्रेयर्स. लेट अस प्रे फॉर ऑल द लीडर्स ऑफ आवर नेशन. इट्स अ ग्रेट नेशन may have the great leaders who leading to their citizen to the right path. बरे फुडारी जावंक तांचे खातीर मागात. आमी जबाबदारी दिली इतल्यान काबार न्हय, तांचे खातीर मागूंक आमकां बागून पावलू. Romans chapter 13 verse 1. Let everyone be subjected to governing authorities. For there is no authority except that which God has established. Authorities have been established by God. देवाच्या नांवान ताणें आपले पोरचे चलूंक, देवाच्या नांवान देवाक भिवून आपली जबाबदारी पाळूंक ह्या आमच्या फुडाऱ्यां खातीर मागूंक आमकां बागून पावलू. रोमकारांक सांगले चिटीन उलो करता. भावनो आनी भयणो, जर्मेसाच्या काळार अशेंच घडलें. देव नासलो तांचे भितर, तांचे मदें शांती समाधान नासली. भाव भावाचें रगत पिवून आपल्याची आनी देशाची वाट लायताले. अशे वेळार देव जर्मेस प्रवद्या वरवीं जर्माया चॅप्टर 29 वर्स 7 सांगता, शांती सदात, शांती सदात आनीक तुमची प्रगती जावंक दुनिया लागीं मागात. आयज आमच्या देशान शांती, बापण, भावार्थ, एकचार दोरसा पिसडून वता. एका धर्माक लागून जातीच्या नांवान आपणा मान आनी सन्मान मेळचे खातीर दुसऱ्याचें रगत पिवन जियेतले जायते मनीस आनी फुडारी आसात. अशें तेंची मनां काळजां बदल म्हूण दुनिया तुका उलो करून म्हणटा हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमच्या फुडाऱ्यांक गरज जाणवायची. आयज जाणवायचे फुडारी आमकां अदीक गरजेचे. जाणवाय हे आमच्या फुडाऱ्यांक मेळूं. बुक ऑफ Psalm 2 verse 10 to 11. राजा तूं राजा जाणवाय माग. देवाची भिरांतीन जिये, देवाक मानता ती वाटू चल. आयज जायती देश राष्ट्रां खाला पडटात. कित्याक
ही राष्ट्रां देवाच्या माना प्रमाणे न्हय, पूण ही राष्ट्रां आपणाक जाय ते वाटेन चलतात. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11 वर्स 14 अशें म्हणटा, द लॅक ऑफ गायडन्स अ नेशन फॉल. ज्या देशाक मार्गदर्शन ना, ज्या देशाक देवाचें मार्गदर्शन ना, तो देश खाला पडटा, तो देश जिखूंक शकना. पूण ज्या देशाक देव मार्गदर्शन दिता, तो देश फुडें वता. दुनिया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक तुजो आशिर्वाद दी. हे देशाच्या फुडाऱ्यांक तुजी जाणवाय दी आनी तांचे हात घडयेक ह्या पातकान दुसऱ्याच्या इनोसेंट रोगतान बोल्लोले आसा जाल्यार ते हात तांचे नितळ कर आनी आमच्या देशाक सुटका दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Job chapter 12 verse 23 to 25 अशें म्हणटा, हांव तुमचो देश एक व्हडलो राष्ट्र करतलो आनी तुमच्या देशान आसा तें सगळें नश्ट हांव नाटक करतलो. दुनिया ह्या आमच्या देशान आसा तें सगळें वायट नपयत कर दुनिया, आनी देशाची, आमच्या देश कारभारांची आनी देश नागरिकांची तूं राखण कर म्हूण मागता. हांव थोडोसो योगीश रावून देशा खातीर मागुया. ह्या देशान मागेवन मनशांचें जिवीत जड केल्लें. ह्या देशाची उदरगती खातीर वावतल्यांक, ह्या देशान तुजें उतर परगडटल्यांक रगत वारोवचें पडलें. दुनिया ह्या देशान ची काकूत कर. आमी पातकी ह्या देशान करोडांनी देव केल्ले आसात, ते देव आमकां सुटका दिवंक शकना. हे आमी सत मानता दुनिया, आनी आमच्या देशा खातीर तुका उलो करता. ह्या देशान आसा त्या सायंटिस्टां खातीर तुका उलो करता. ह्या देशान दोतोर आयज कितल्या मनशांक सारवार करूंक वावरतात, पूण लाखांनी एबॉर्शन करून कितल्यांक जिवेशी मारता. आयज ही ती वखदां दिवन मनशाक सारवार करूंक सोदतात. दुनिया बोगोस आमकां आयज गरिबांची जिवीत इतलें चड जालां ह्या देशान. आयज धर्माची तत्वां मुल्यां तुटत वेतात. तुजी काकूत आमकां दाखय. म्हजी पर्सा, म्हजें नांव गीत
जी पोरसा म्हजें नांव घेता आनी म्हजे मुखार खालती जाता, खालती कायन मागणें करता आनी तुजें मुखामोळ देवाचें मुखामोळ पळोवंक सोदता आनी आपल्यो खोट्यो वायट वायट वाटो सोडून दिता, तांकां हांव काकूट दाखयतलो, तांची मागणी हांव आयकतलो, तांची पातकां हांव बोगशितलो, तांची जमीन तांचो देश हांव पिकयतलो. 2 Chronicle chapter 7 verse 14. If my people who are called by name, who are called by my name, I will bless them. I will humble themselves and pray and seek my face, turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will hear from heaven. I will forgive their sins. I will forgive their sins and I will heal their land. हांव तांची पातकां बोगशितलो, हांव तांचे मागणें सरगाटावन आयकतलो आनी तांच्या देशाक पिकोवणी हाडटलो. बोगूस आमकां Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Christ have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy on us all. Christ have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. हे वेळार काकूत कोर दूर एका हॉस्पिटलान असले भावान भयणींची जो ऑक्सिजन घेवंक रावता तांची, जे आपणाक केन्ना बेड मेळटलें केन्ना दोतोर मेळटलो म्हूण रावतात तांची, जीम जाय ती भाव भयणां हे वेळार जात कात धर्म विसरून एकूच जात मनीस जात, एकूच धर्म मनीसपण घेवन फुडें वेतात. दुनिया असल्या फुडाऱ्यांक, असल्या राजकारभाऱ्यांक आशिर्वाद दी. Turn the heart of stone to turn the heart of flesh.
फातरा सारकी काळजां, फातरा सारकी मोनां, देंवचाराची चिंतना घेवन येतल्या फुडाऱ्यांक, घेवन येतल्या भारतीय नागरिकांक बदल. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. इवडार बदल ग्रेस मनशाची काळजां म्हणा. ग्रेस आसता ग्रेस जायत आसा. गरीब बाबडो गरीब उरत आसा. ग्रेस गरीबाक मनीस कसो लेखिना. ग्रेस गरीबाक दूल आनी माती. गरीबाचेर कितल्या अत्याचार, कितल्या अन्याय, कितले दुख वाडत आसा. दुनिया ग्रेस म्हणटा तांची काळजां बदल. काळजान मनान ग्रेस जावंक तूं आमकां शिकय आनी तुजी काकूत ग्रेस्तांक दाखय म्हूण मागता. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Christ have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. थोडंसं उगीच राव. माग सोर पदवीदार देव ह्या देशाची, ह्या देशान आसा त्या पुलिसांची, आदवोगादांची, दोतोरांची, नर्सींची, हॉस्पिटलांची खोटेपण आसा तें नितळ करूं म्हूण माग. ओ देव, ओ दीस सोडचो ना. ओ देव, आमच्या देशाक सांडचो ना. हे देश कारभाऱ्यांक सांडचो ना. आमची इकॉनॉमी, आमची परंपरा ओ देव सांबाळटलो. दुनिया तूं तो देव आमचे सांगाताक आसा. तूं तो देव आमकां वाट दाखयता. ही वाट टाकूंक, ही वाट चलूंक आमकां बळ दी. तुजे सुंगी ही वाट चलूंक
आमकां शिकय. तांबड्या दोर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना इस्रायल पोरसां सलामतीक पावली. तशी भारतांतली दर एक मनीस, भारतांतलो नागरीक ह्या वायटांतलो मेकळो जावं. तुजी पदवी आनी तुजी शक्ती आमची सगळें सदांच आसतली. आनी हे घडयेक आख्खो भारतांतलो लोक एकूच देव आसा, जो देव मनशां खातीर मेला म्हूण विस्वास दवरूंक पावूं. John chapter 3 verse 16, God loved the world so much, He gave His only Son. All those who believe in Him, they may live for eternity. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. दुनिया तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूंक शिकय. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. देव आमकां सांगचो ना. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रुसला तो देव आमकां सांगचो ना. दर एक राष्ट्राक, दर एका राजाक आनी दर एका पिडेवंताक तुजी काकूत आनी बोळ दाखय म्हूण मागून तुका वाकणटा. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार निकाला. जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो वादे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है.
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Yes, Lord. Bless all our people. All this great nation bless you. You are God of mighty, a God of power. Hallelujah. Hallelujah. Free all of nation, each and every citizen of our nation. Hallelujah. Your blood Hallelujah. cleanse. Hallelujah. Your blood Hallelujah. may free all the nation, Hallelujah. each and every human beings. Hallelujah. All Indians, Hallelujah. all Indians right now we surrender. Free from all the angers, Hallelujah. all the evil power. Hallelujah. Right now free my great Hallelujah. nation. Hallelujah. The name of Jesus. There is only one name which will free all the nation. The name of Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जय को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने जिलाया, जिसके लिए सुख संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। God bless all our people. Hallelujah. All our people. Hallelujah. Free from all. Hallelujah. Each and every one. Hallelujah. Any part of the world. Hallelujah. Any part of the nation. Hallelujah. Every human being. You bless Hallelujah. them. Hallelujah. You are God. Hallelujah. You are mighty Lord. Hallelujah. We believe in you. Hallelujah. Right now. Hallelujah. Free all the tension. Hallelujah. All the worries. Hallelujah. All our brothers and sisters, those who are affected in coronavirus. Free them. Hallelujah. Free them. Hallelujah. Free them. Hallelujah. Till the end of the world. Hallelujah. Till the end of the world. Hallelujah. You are with us Hallelujah. forever and ever. Hallelujah. We believe in you. Hallelujah. 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 सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तू आमचं किल्लो, तू आमचो देव, तू आमचो बरवसो, तुका समर्पित हांव। भारत देश आमचो, भारत देशान असली सगळी संपत्ती, सगळी गिरेस्काय, सगळे दोतोर आनी वैस तुका समर्पित हांव। हो दीस राखांनी सांबाळ दवरिया। तूच तो देव, तुजे भायर
आमकां आनी कोण ना. पातकेंचो दुनीव वस्कोतांचो तूं सुक्ती, काळुकान रावतल्यांक उजवाड तूं. भारत देशाची काकूत कर, भारतीय नागरिकांची काकूत कर आनी दर एक दीस राखान सांबाळ. आनी वेळार तुमी जे सुवातेर आसा थंयसर रात सोडूं येता, उगडटाले दिमी घालूं येता आनी हो आशिर्वाद तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर भियेनाका. भियेनाका. राजमा भियेनाका, जॉयल भियेनाका, मानेल भियेनाका. अशें एक एकट्या भावाक आनी भयणीक देव सांगता भियेनाका. तुजें नांव घेवन भारतीय नागरिकांक सांगता भियेनाका. हांव तो देव तुका आशिर्वादान भरता. हांव तो देव तुका सर्गांतल्यान तुजे मागणें आयकून तुजो आशिर्वाद दिता. हो जेसू हुंड्याच्या रुपान, किरकोळ हुंड्याच्या रुपान जिवो देव आमकां आशिर्वाद दिता.